आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींच्या नेतृत्वाचेर आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाचेर देशाची फायनान्स मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारामनजी हांच्यांनी आज बजेट पेश केली आणि एक ती बजेट जर पळयली आसत जाल्यार सर्वसमावेशक अशी बजेट आसा, ज्याच्या भितर सगळ्यांचो इंट्रस्ट दवरिल्लो आसा। ताचे भितर यूथ आसतले, महिला आसतले, किसान आसतले, गरीब आसतले, श्रीमंत आसतले, हे सगळे समावेशक अशी बजेट आसा। सगळ्या जाणांक तातूंतल्यान कितें ना कितें तरी बेनिफीट हे दवरिल्लें आसा। खास करून युथांचेर कॉन्सन्ट्रेट केल्लें आसा, ज्या प्रमाण यूथ येणाऱ्या 5 वर्सांनी विविध माध्यमांतल्यान नवीन नोकऱ्यो निर्माण जावप आनी ताका लागून ते करता आसतना इंडस्ट्रियल सेक्टरा भितर तांकां इन्सेंटिव्ह इन द फॉर्म ऑफ प्रोविडंट फंडाच्या हातूंतल्यान आसत की विविध माध्यमांतल्यान तांच्यांनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक लागून केल्ली योजना आसतली। तशेंच महिलांक लागून प्रोत्साहीत करपी ह्या बजेटा भितर विविध अश्यो स्किम्स आसा। एग्रीकल्चर सेक्टरा भितर तांच्यांनी नॅचरल फार्मिंगचें हें दवरिल्लें आसा आनी त्यामुळे हे सगळें करता आसतना स्टँडर्ड डिडक्शन जें आसा तें 50,000 वयल्यान 75,000 उरप आनी त्यामुळे सगळे कॉमन मनशा पासून श्रीमंत मनशा पर्यंत सगळ्यांक कसो बेनिफीट जातलो हो ह्या बजेटान दवरिल्लो आसा। आनी ताका लागून हांव आमच्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींक अभिनंदन करता आनी एक बजेटाच्या माध्यमांतल्यान देश फुडें वतलो अशी अपेक्षा करता।